आमकां एक गजाल कळ्ळें की निखिल देसाय परतो डिमांड करता की टॅक्सी बॅज आहा ते काडून उडोवचे म्हणून. आता जेन्ना आमी टॅक्सी बॅज म्हणटा, इतली वर्सां गोंयांत जेन्ना गोंयकार टॅक्सी चलयता, परमीट घेता तेन्ना टॅक्सी बॅज तेका लागता, तेन्ना तेका कॅरेक्टर सर्टिफिकेट लागता, रेजिडन्स सर्टिफिकेट लागता, तेका कोंकणी कळपाक जाय, गोंयचो रिजन कळपाक जाय, अशे डिफरंट तेका क्रायटेरिया आहा टॅक्सी बॅज मेळोवपाक. आयज जर हो टॅक्सी बॅज काडलो, स्पेशली जे गोंयकार पेडणे आसा, जे आशेन आसा की तेंचो एमएलए ना जाल्यार गोंयचो सरकार, बीजेपी सरकार तेंकां वेवसाय दितलो, तेंकां टॅक्सीच्या धंद्यान हाडपाक सोदता, ना तेंकां ऑपॉर्च्युनिटी दितलो, तेंकां सांगपाक सोदता की तुमकां फटोवन, तुमकां परते भिकेक लावन, तुमकां परते उपाशी दवरून हो सरकार टॅक्सी बॅज काडून भायल्या लोकांक, गोंया भायल्या लोकांक नाजाल्यार नॉन गोवन्सांक, मायग्रंट्सांक ह्या बिझनसान हाडपाक सोदतात. आनी हो जो एकूच धंदो आमच्या कडेन उरला तो धंदो काडून भायल्यांक दिवपाक सोदता. सो हो निखिल देसाय एक असो ऑफिसर आसा जेका गोंयकारांचे पडलेले ना, जेका गोंयचे पडलेले ना, जेचे ट्रान्सफर जावपाक, जेचे पोस्टिंग जावपाक जाय गोंया भायर ती जाल्ली ना. जेन्ना तो फेल जाला तेन्ना तेका डायरेक्टर म्हणून दवरला, जाल्यार हेच्या फाटल्यान सरकाराचे गोंयकारांक सोपोवपाक, ह्या बीजेपी सरकाराचो गोंयकारांक सोपोवपाक एक मास्टर प्लॅन हो निखिल देसाय जीटीडीसीच्या ऑफिसान बसून तयार करता. आता जेन्ना टॅक्सीचो विशय येता तेन्ना एअरपोर्टाचेर टॅक्सी घालपाक लागून जीपीडीसी इतलो कित्याक बोवाळ करता, हो आनी एक प्रश्न पडटा. जेन्ना गोंयांत ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आसा, जेन्ना आरटीए आसा, रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी आसा, तेंच्यांनी पळोवपाक जाय की आमकां जो टुरिस्ट येतलो नाजाल्यार गोंयांत जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जावं नाजाल्यार टॅक्सी जावं, जे ट्रान्सपोर्ट आसा ते ट्रान्सपोर्ट अरेंज करपाचे, नाजाल्यार ते ट्रान्सपोर्ट सारखे करपाचे, ते ट्रान्सपोर्टाची वेवस्था करपाची, अरेंजमेंट करपाची काम हे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टाचे आसता. पूण हे बायपास करून एवरी टायम गेल्या फावटी जीटीडीसीन गव्हर्नमेंट सांगले, ह्या फावटी ते आनी कितें तरी करपाक सोदता. तेंच्यांनी ऑलरेडी एडवर्टिजमेंट घातलेली आसा. ती एडवर्टिजमेंट कितली लिगल आसा, कितली इल्लीगल आसा हे पळोवपाक जाय. ते एडवर्टिजमेंट म्हणटा की 31 तारखे पयलीं तेंच्यांनी कोणा कडेन टॅक्सी आसा तेंच्यांनी रजिस्टर जावचें म्हणून. आतां म्हाका एक सांगा, जेन्ना पेडणेकारांक हो सरकार म्हणटा लँड युजरांक नाजाल्यार पेडणेकारांक आमी ऑपॉर्च्युनिटी दितले, त्या लोकांकडे अजून क्लॅरिटीच ना की तेंकां टॅक्सी थंय लागतली काय ना, तेंकां लागून स्टँड आसतलो काय ना, जाल्यार तेंच्याकडे टॅक्सी खंयच्यान येतले. तेंच्याकडे अजून टॅक्सीच तेंच्यांनी घेवंक ना, तेंच्यांनी अजून लोनाक एप्लाय करूंक ना, जाल्यार ते रजिस्टर कशें करतले. म्हटल्यार हो सरकार जसो मोपा एअरपोर्टाक लागून तेंच्यांनी जागो एक्वायर केलो, पूण मोपाक लागून जो रोड जाय, लिंक रोड जाय, तसो जागो तेंच्यांनी एअरपोर्ट बांदून ऑलमोस्ट 70-80% जालो उपरांत तेंच्यांनी तो रोड करपाक तेंच्यांनी जागो एक्वायर केलो. आता सिमिलर एअरपोर्टाचेर फ्लायट 5 तारीख देंवता म्हणून ते सांगता, जाल्यार अजून पर्यंत तेंच्याकडे टॅक्सी कोण चलयतलो, थंय कितले टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसतले, कितले टॅक्सी थंय लागतले, तेंकां स्टँड आसतलो काय ना, ते ऍप आसतले काय ना, थंय आनी कोणते एग्रिगेटर येतले काय ना, कोणाचे काउंटर आसतले, येलो ब्लॅक काउंटर आसतलो, हे कांयच क्लियर जाल्लें ना. म्हणजे हो जो सरकार जे गव्हर्नन्साचे गजाली करता, स्वयंपूर्ण 2.0 चे जे गजाली करता, ते सगळे भोपके आनी ते सगळे फेक हे प्रूव्ह जाता. स्वयंपूर्ण 2.0 जर जाल्ले जाल्यार सरकारान याला सरकार जाल्या उपरांत 7-8 म्हयन्यांनी सरकारान हे गजाली जाग्यार उडोवपाक जाय आसले, पेडणेकार वांगडा मिटिंगे घेवपाक जाय आसले, तेंकां टॅक्सीचो स्टँड आसा नाजाल्यार टॅक्सीचो वेवसाय आसा तो कसो आसतलो, तेजे गायडलायन्स कितें आसतले, कितले टॅक्सी जाय, कितली परमिट्स दितले, हे सगळे क्लियर जावपाक जाय आसले, पूण ते अजून जाल्ले ना. आनी हेका आमकां तरी दिसता की मेन ऑफिसर जो जिम्मेदार आसा, मेन डिपार्टमेंट आसा, डिपार्टमेंट टुरिझम जीटीडीसीचो पार्ट आसा, तो निखिल देसाय आसा, तोच एका कारणीभूत आसा. तेचे परती कितें तरी कॉन्स्पिरसी आसतली की गोंयकारांक भायर दवरून गोवा माणसा भशेन आनी कोणाक तरी चान्स दिवपाक हे बॅच काडपाचें षडयंत्र चल्लां. आमी हे सांगपाक सोदता की हे जर बॅच काडपाचें जर नाटक निखिल देसायन परते केले नाजाल्यार गोवा गव्हर्नमेंटान केले जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोंस उगी रावपाचें ना. आमी हे सांगपाक सोदता, जर तुमी कितें हे हाडटा आनी कितें हाडटा भितर जर भायल्या लोकांक जर भरपाचें तुमी सोदतात जाल्यार आमी उगी रावपाचें ना.